नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। लिजा रिन्यू केल्या गोंयच्या लिजीक शॉक। रिन्यू केल्या ती लिजा फक्त 5 वर्सांक उपरांत पावणी। केंद्राचो अध्यादेश। स्टॅम्प ड्युटी घेवन रिन्यू केल्ल्या 31 लिजांचेर प्रश्नचिन्ह। नित्याचो खर्च करता म्हळ्यार सरकार खर्चालो। तिजोरेक वजें पेलवाना, कामां करूंक पयसो पावना। 15% खर्च देंवोवपाचे खात्याक सर्क्युलर। 30 जून मेरेन खर्चाचेर निर्बंध। नियोजन संचालक पिवनाक पिट्टा, ऑफिस सोडून घरांतली कामां लायता। कागाळ पावली मुख्यमंत्री आनी अनुसूचित जमात आयुक्ता मेरेन। संचालक शेरखाने म्हणटा सध्या उलयना। म्हापशा मार्केटात फातोडेर उजो, 5 दुकानांनी पातळ्ळो, 2 दुकानां काबार। फायर ब्रिगेडी टायमार पाविल्ल्यान मार्केट साल्वार। 5-6 लाखांचो फटको। आमदार विजय आनी रोहना बरोबर काँग्रेसय मांडवीत येवपाक सोदपी फ्लोटेलांचो विशय लागली तापोवंक। आलेक्स म्हणटा आशिल्ले कासिनो मांडवींतल्यान पयलीं हालयात। खबरो विस्तारान। मायनिंग लिजां रिन्यू केल्ल्या गोंयच्या लिजीक केंद्रान शॉक दिला। रिन्यू केल्यात ती गोंयची लिजां फक्त 5 वर्सां खातीर, 20 वर्सांक न्हय। केंद्रीय खण मंत्रालयान मायनिंग लीज धोरणाचो बिरेस्तारा अध्यादेश काडलो। ह्या फुडें लिजां पावणी करूनच दिवची पडटली, थेट रिन्यू करपाक मेळची ना। आतां मेरेन रिन्यू केल्यात ती लिजां 5 वर्सां उपरांत पावणेर काडची पडटली म्हणून अध्यादेशांत स्पश्ट केलां। गोंय सरकारान आतां मेरेन 31 लीज रिन्यू केल्यात। रिन्यू केल्ल्या लिजांचो कार्यकाळ सुरू जालो, अजून मायनिंग सुरू जाल्लेंच ना। गोंयचे मिनेर काचाबूल जाल्यात। नित्याचो खर्च करता म्हळ्यार सरकार खर्चालो। तिजोरेक वजें पेलवाना। खर्च कमी करून उण्यात उणी 15% खर्च वांटोवचो म्हूण सरकारान सगळ्या खात्यांक सर्क्युलर काडला। सापूच गरजेचें आसल्या शिवाय नव्यो मोटारी, ऑफिसांनी फर्निचर वा बाकीचें सामान घेवचें न्हय, नाजाल्यार बिलां पास जावची नात। विमान प्रवासाचेर बंधनां घाल्यात। 30 जून 2015 मेरेन खर्चाचेर निर्बंध लागू आसतले। हो पयसो वाटायल्यार खंय सरकार कामां करूंक पावतलो। फाटलीं 2 वर्सां मायनिंग बंद आशिल्ल्यान गोंयची अर्थीक परिस्थिती सामकी इबाडल्या। सरकारची येणावळ कमी जाल्ल्यान खर्च कमी करचो अशी सुचोवणी अर्थ खात्यान सगळ्या खात्यांक केल्या। त्या खातीर नसतो खर्च करचो न्हय अशी सुचोवणी अर्थ खात्यान केल्या। अर्थीक वर्स सोंपतना नसती खरेदी करूं नाका। स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल सामानाचेर बंदी। एअर कंडिशनर, टेलिफोन, फॅक्स नाका। मोटारी नाका। गरजेच्यो गजाली सोडून हेर बिलां पास करप ना। मंत्री अधिकाऱ्यांचे विदेश दौरे बंद। परिसंवाद, कार्यशाळा, संमेलनां पुरस्कृत करप ना। विमान प्रवासाचेर निर्बंध। वीज, उदक, कागदाचो वापर कमी करा। अर्थ खात्यान घातिल्ले हे निर्बंध 30 जून 2015 मेरेन लागू आसतले। उदरगतीच्या कामां खातीर पयसो उणो पडचे न्हय म्हूण सरकारान हो आदेश काडला। सरकारी खर्चाचेर बारीक नदर दवरपाची सुचोवणी सगळ्या खात्यांच्या सचिवांक केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। नियोजन संचालक पिट्टा, ऑफिस सोडून घरांतली वावरेड्यांची कामां लायता, नाजाल्यार धमकायता। अनुसूचित जमातीचो जाल्ल्यान गावडा म्हूण हिणायता म्हूण संचालक आनंद शेरखाने आड अनुसूचित जमात आयुक्त आनी मुख्यमंत्र्या मेरेन खात्यांतल्या पिनाची कागाळ पावल्या। वावरेड्याच्या कामाक न्हयकार दिल्ल्यान खंय आतां ताची मडगांवां ट्रान्स्फर मारल्या। शेरखानेक विचारल्यार तो म्हणटा आरोप बरोबर न्हय, पूण कॅमेराचेर येन्ना उलोवचो ना। नियोजन आनी मुल्यांकन खात्याचो संचालक आनंद शेरखानेन आपल्याक घरांतलो वावराडी कसो वापरलो म्हूण खात्यांतलो पिवन पांडुरंग शिरवयकारान प्रकरण अनुसूचित जमात आयुक्त आनी मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयलां। कागाळीन पिवन शिरवयकार म्हणटा कचेरींतलीं कामां सोडून शेरखाने ताचे घरची कामां करूंक लायतालो। फ्लॅट साफ करप, नुस्तें उजरावप, कपडे उमळप, टॉयलेट साफ करूंक लायतालो। 2 वरां शेरखाने आपल्या कडच्यान मसाज करून घेतालो। गावडा म्हूण आपल्याक पिट्टालो। संचालक शेरखाने आनी ताची घरची आपल्याक पिट्टाली। कामाक गेल्यार आपल्याक परत आल्तिनोवेल्या फ्लॅटार धाडटालो म्हूण पिवन शिरवयकारान कागाळीन म्हणलां। काम करना म्हणल्यार आपले पाय धरपाक लायतालो म्हूण सांगून आपल्याक धमकायतालो। ताचे घरची कामां करप बंद केल्ल्यान आपल्याक आतां मडगांवां ट्रान्स्फर मारल्या म्हूण पांडुरंग शिरवयकारान कागाळीन म्हणलां। शेरखाने आड कारवाय करून आपल्याक न्याय दिवचो म्हूण तो मागता। प्रुडंटान संचालक आनंद शेरखानेक गाठलो। तो म्हणटा तो ह्या प्रकरणाचेर आतां कांयच उलोवंक शकना। मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या उपरांत कितें तें सांगता म्हूण सांगून आरोप ऑफ कॅमेरा न्हयकारले। कॅमेरा भायर काडूंक दिलो ना। ब्युरो रिपोर्ट,
प्रुडंट. घेऊया एक विराम.